आमी आसा मांडवी पुलाचेर आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार कांय दिसां पयलीं आमी एक गजाल तुमच्या उक्ताडार घाल्लेली की ह्या मांडवी ब्रिजाचेर ज्या मांडवी ब्रिजा वयरच्यान लोक पणजी शहरान एंट्री मारतात, ह्या मांडवी ब्रिजाचेर कांय फोंडकुलां आसली, ज्या फोंडकुलांचो त्रास आसा तो सगळ्यांकूच जातालो आनी ती फोंडकुलां कितलेशेच म्हयने तशीच पडून आसली, त्या फोंडकुलां कडेन कोणाचो लक्षय नासलो. पूण आतां एक बरी गजाल आसा ती म्हणटा ती फोंडकुलां जी आहा ती भरलेली आसा, हांगा हॉटमिक्स करून घातलेले आसा. पळोवंक शकता ती म्हाज्या फाटसून गाडयो ज्यो आहा त्यो स्मूथ वयता आनी खंय तरी बातमी पळोवन सरकाराक जाग येयली आनी तेणी रोखडीच एक्शन घेतली आनी ही फोंडकुलां जी आसली ती पुरयलेली आसा. कांय दिसां पयलीं जेन्ना आमी हांगासून ट्रॅवल करता तेन्ना आमकां एक दिश्टी पडली फोंडकुलां, लोकांक ताचो त्रास दिसचो पडलो, लोक कसरत करीत हांगासून वयताले, जेचो परिणाम जो आसा तो अपघातूय जावपाची शक्यता आसली. पूण आतां खंय तरी ही फोंडकुलां फुल्ल्या, फोंडकुल्याचेर डांबर घातला आनी रस्तो जो आहा तो बऱ्या पैकी केल्लो आसा सरकारान आनी ही रोखडीच एक सरकारान घेतलेली आसा आमच्या बातमेची. तर आमी तुमकां अपडेट दिवपाक आयली की मांडवी पुलाचेर जी फोंडकुलां आसली ती भरलेली आसा आनी आतां हांगासून तुमी सुरक्षीत प्रवास करूं शकता. त्याच भायर प्रवास करतना टू व्हिलरी वाल्यांनी हेल्मेट घालप आनी फोर व्हिलरांनी सीट बेल्ट घालप सक्तीचें आसा. हे नियम वापरून तुमी प्रवास करूं शकता. ही आसली आयची अपडेट. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार पळयत रावत गोमंतक टीव्ही.